4 आणि 5 स्टार हॉटेलांक FAR 20% वाडोवन दिवपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. हॉटेला बरोबर शिक्षणीक संस्थांकय FAR 20% वाडोवन मेळटलो. ते खातीर सरकार जमीन उदरगत आणि बांदकाम वेवस्थापन कायद्यान दुरुस्ती करपाचो आसा. बिरेस्तारा सरकारान राजपत्रीत अधिसुचोवणी काडून FAR वाडोवपाचेर सुचोवण्यो आणि हरकती दिवंक 30 दिसांचो वेळ दिला. उचेली 5 वांगड्यांची समिती FARांचेर प्रस्ताव तपासतली. गोयच्या 4 आणि 5 स्टार हॉटेलांची बांदकामां करतना आता TCP कायद्यांत कांय प्रमाणात थाकाय मेळटली. FAR वाडोवन मेळटलो. सरकारान ह्या हॉटेलां खातीर FAR 20% वाडोवन दिवपाचो विचार चलयला. त्या खातीर सरकार जमीन उदरगत आनी बांदकाम वेवस्थापन कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो आसा. लोकांक ह्या विशीं कसल्यो सुचोवण्यो वा हरकती घेवंक सरकारान एका म्हयन्याचो वेळ दिला. FAR 20% वाडोवन दिवपाचे हॉटेल वा शिक्षणीक संस्थांचे बिल्डरांचे प्रस्ताव हाताळपाक सरकारान 5 वांगड्यांची समिती नेमपाचें थारायलां. समिती अशी आसतली: शार आनी नगर नियोजन सचिव अध्यक्ष आसतलो, TTAGचो अध्यक्ष वांगडी आसतलो, पर्यटन संचालक, मुख्य नगर नियोजक आनी सरकारान नेमिल्लो आर्किटेक्ट वा इंजिनियर वांगडी आसतले. दुसऱ्या एका अधिसुचोवणेंत सरकारान कन्याधन येवजणेचें नांव बदलून आतां ती विद्यालक्ष्मी केल्या. ही येवजण वर्सुकी 2.5 लाखां परस कमी येणावळ आशिल्ल्या ST समाजांतल्या चलयां खातीर लागू जातली. दुसरे वटेन प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप येवजणेंत दुरुस्ती करून लावार्थी फामिलींक येणावळ मर्यादा सरकारान 2 लाख मेरेन वाडयल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. होणावळ्या शुक्रारा फांतोडेर एका पाडकाचेर रानवटी जनावरान हल्लो केला. हल्लो बिबट्यान केला काय दाणया वागान तें स्पश्ट कळना. थळावे म्हणटात ह्या वाठारांत दाणयो वाग भोंवता. मादय ते नेत्रावळी वाठारांत 5 वाग भोंवतात म्हूण निकतोच आयिल्लो NTCAचो रिपोर्ट म्हणटा. त्या रिपोर्टा वेल्यान सत्तरीक वाग वाठार अधिसुचीत करचो न्ही म्हूण थळाव्यांचो दबाव येवंक लागला. होणावळ्या वाठारांत रानवटी जनावरां भोंवतात. सांजे 7 उपरांत बिबटे दिसतात. शुक्रारा फांतोडेर एका पाडकाचेर असोच रानवटी जनावरान हल्लो केलो. लोक म्हणटात हल्लो केला तो दाणया वागान. पयलीं अकरांक गेल्लो तो वाघ. तेन्ना भुतणी गोरवां आनी इकडे बघता म्हणून आमी लायटी बी पालयली. कित्याक खातीर लायटी कोणी म्हणना ना उजवाडाक येता. आनी 4 सारके उडी घातली. 4 वरां म्हटल्यार पळय 4 उडी घातली. वाघ काय बिबटो बी अशें कितें ना पळोवच्याक दादलो मोठो जर आसता जाल्यार भायर सरता न्हू. मी उठता दार उगता दाराचो आवाज येता तें पळ्ळें. भागूत पळ्ळें. रातचे जर 7 उपरांत आमी येयले जाल्यार वाघा बिबटो म्हण जनावरां आसाच. पट्टेरी वाघ दिसता. पट्टेरी म्हण एकदांच म्हाका दिसला, तो डेली दिसना तसो. मादय ते नेत्रावळी अभयारण्या मेरेन गोंयान 5 दाणये वाग भोंवतात म्हूण NTCAचो रिपोर्ट म्हणटा. केंद्रीय रानां पर्यावरण मंत्रालयाच्या पावण्यार गोंयान वाग वाठारा खातीर हालचाली चल्ल्यात. जाल्यार 70तले लोक आनी शेतकार वाग वाठाराचे आड एकठांय जावंक लागल्यात. प्रुडंटा खातीर उदय परब. पणजी पयली आशिल्ली तशी करपाक एक तरी चान्स दियात म्हूण काँग्रेसीन पोटवेंचणुकेचो जाहीरनामो बिरेस्तारात जाहीर केलो. काँग्रेस मेणवातीची रॅली काडून प्रचार सुरू करतली. फाटलीं 20 वर्सां पणजे BJPक दिल्ली. BJPन कांयच केलें ना म्हूण महापौर आनी काँग्रेस उमेदवार सुरेंद्र फुर्ताद म्हणटा. काँग्रेसीन जाहीरनाम्यात 56 आश्वासनां दिल्यात, मात कसिनोचेर उतर ना. प्रदेशाध्यक्ष लुईजनाक विचारल्यार तो म्हणटा काँग्रेस कसिनो काडपाचो यत्न करतली. काँग्रेसीन पणजे पोटवेंचणुकेक 56 कलमी जाहीरनामो बिरेस्तारा जाहीर केलो. जाहीरनामो जाहीर करतना काँग्रेस उमेदवार सुरेंद्र फुर्ताद, प्रदेशाध्यक्ष लुईजिन फालेरो, AICC सचिव डॉ चेल्ला कुमार, विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे, आमदार दिगंबर कामत आनी आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड धरून बाकीचे पदाधिकारी आसले. 180 दिसां भितर पणजे खातीर रोडमॅप तयार करप, पार्किंग प्रस्न सोडप, पणजे बाजाराच्या 3ऱ्या टप्प्यातले काम सुरू करप, बांयगणी कोयरा प्रकल्प सुरू करपाचें उतर काँग्रेसीन जाहीरनाम्यात दिलां. मात कसिनो मांडवींतल्यान भायर काडपाचें पणजेकारांक उतर दिवंक काँग्रेस विसरली. I don't want to make a fool of myself by putting here and not removing it. It's better that I remove it without putting. There'll be more prestige. Have you made a U-turn even before you started off? Not necessary. It's not U-turn. I will work hard to ensure that all the casinos which are polluting the river Mandovi are removed from the river Mandovi and gone offshore, because that is the condition on which these casinos were given. So my promise as a PCC president stands for whoever is contesting on Congress ticket. We are not going to go with a big campaign, but we are going to come out with a silent candle march starting from Azad Maidan from 6 of February across Panjim. He has deprived the people of Panjim, who are his voters, who have voted him for the last 20 years. I am appealing to the people of Panjim. Give me one chance.
If I don't deliver in 2.5 years, don't vote me back in 2017. ताळगावचो आमदार बाबूश मोन्सेराताक ताची चूक कळटली आनी तो लायनीर येतलो म्हूण काँग्रेस उलयता. People got elected on the Congress ticket, saying that Congress principle and ideology and Congress achievements. If anybody is going against that, it is naturally cheating the public, common man, their voters, their own voters. So people of Goa and the voters will definitely they will understand. We have to give a time for them also to correct their own mistakes. I hope they will correct their own mistakes. So have you given him time now? And I am very confident that he will correct his own mistakes. But any notice has been served to him? No, we know how to tackle this. He will be here. He will come back. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी. घेवया एक विराम.